गोंयांत गोंयकारांची कामां जायनात म्हूण गोंयांतले लोक बेजार आसात. गोंयांत सत्तेचेर आशिल्लो पक्ष भाजप आनी विरोधी पक्ष काँग्रेस हांकां गोंयकारांच्या प्रश्नां परस राफेल विमान खरेदीन जाल्ल्या घोटाळ्यांत तांच्या नेत्यांची बदनामी जाता हो प्रश्न चड म्हत्वाचो दिसता. त्या खातीर गोंयांत मोर्चे काडपाक लागल्यात. सत्तेचेर आशिल्ल्या भाजपान शुक्रारा दीस पणजेन मोर्चा काडलो. जिल्लो अधिकारी कार्यालयान भाजपाक मोर्चा काडपा खातीर परवानगी दिली. भाजपान काडिल्ल्या मोर्चाक येवकार दिवपा खातीर गोंय काँग्रेसीन काँग्रेस हावसा कडेन तयारी केल्ली. मात सतीश धोंड आनी भाजपाचो अध्यक्ष तेंडुलकराच्या फुडारपणा सकयल चलिल्ल्या भाजपाच्या आंदोलकांक काँग्रेसीची गांधीगिरी पळोवन तिडक आयली आनी काँग्रेस आनी भाजपाच्या कार्यकर्त्यां मदीं वाद जालो. पळयात गोंयचे सत्ताधारी आनी विरोधी पक्षांच्यो करामती. भाजपान काडिल्लो मोर्चा हो कित्या खातीर आशिल्लो हें तांकांच खबर. मात तांच्या मोर्चान गोंयकारांचे मात हाल जाले. भाजप आनी काँग्रेसीच्या झगडेन गोंयांतले लोक येरादारी बंद जाल्ल्यान सुमार 1.5 वर शिरकोन उरले. खरें म्हळ्यार ह्या दोनूय पक्षांक गोंयच्या लोकांक तांचे खातीर त्रास जालो म्हूण लज दिसपाक जाय आशिल्ली आनी तांणी लोकांची माफी मागपाक जाय आशिल्ली. मात हे दोगय पक्षान एकमेकाचेर आरोप करपाकच मोठेपण दिसलें. दोगय पक्षांनी पक्षाच्या कार्यालयान पत्रकार परिशद घेवन एकामेकाचेर आरोप केले. मात एकाय पक्षान लोकांक जाल्ल्या त्रासा बद्दल लोकांची माफी मागोंक ना. भाजपान काडिल्ल्या मोर्चान राहुल गांधीजीचो पुतळो रस्त्याचेर फोग घालून जळयलो. थंयच देगेक पेट्रोल पंप आसलो. कितें आनीक वायट घडणूक जाल्ली जाल्यार ताका जबाबदार कोण? मोर्चा काडपा खातीर जिल्लो अधिकारी कार्यालयान परवानगी दिल्ली. मात पुतळो रस्त्याचेर जळोवपा खातीर मोर्चा काडिल्ल्यांक कोणी परवानगी दिली? आनी ती सुद्दां भितर फोग घालून? हो एक प्रश्नच आसा.